येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नेत्रावळी सापडली कुशिल्ल्या अवस्थेत बायलेची कूड. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सांगता गळो दामून मारल्या जिवेशी. पुलिसांनी केल्या खुनाची नोंद. म्हयन्यात सुटावो जातलो आलवारा जमनीचो प्रश्न, सांगले दिव्या राणेन. पूण सनदी क्लास 2 आसतल्यो हें सांगपाक विसरली पर्येची आमदार. हायकोर्टान भायर आयले आदल्या खंड लीज धारकांचे रीट पेटिशन. लीज मेकळे करपाचो सरकारान दिल्लो लीज धारकांक आदेश. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सत्तरींतलो आलवारा जमनीचो प्रश्न सुटावो करपाची प्रक्रिया एका म्हयन्या भितर करतले, पर्येची आमदार दिव्या राणेन मिडियाक सांगलें. पूण ह्यो सनदी क्लास 2 आसतल्यो हें सांगपाक ती विसरली. देखून जमनीचे हक्क लोकांक मेळटले म्हणजे नेमके कसले तरेचे हक्क हे अस्पश्ट उरलां. लोकांनी हक्कान जमनी उपभोगप काय पावला पावलार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पोशांतल्यान उदक पिवप हे काळच सांगतलो. 70,000 वयर लोकांनी आलवारा जमनींच्या हक्का खातीर अर्ज केल्यात. बरो संघर्शय केला. आता खंय म्हयन्या भितर सेग्रिगेशन म्हटल्यार पृथक्करण करून आनी अर्जांची छाननी करून जमनी रेग्युलरायज करून तांच्या ताब्यात दितले. लोकांक खंय तांचे जमनींच्यो हक्क मेळोवन दितले. तशे आदेश मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरा मेरेन पावयल्यात खंय, पर्येची आमदार दिव्या राणेन सांगला. We'll try to solve and help our people. So he asked like Anek meeting. I think this is our third meeting, and so he's instructed the collector and the deputy collectors and the mamladars to start working on it. की रात्रीतले begin सगळे cases segregate करून how to sort this issue which is going on for years and years, generations म्हणटा तशें. And we'll just try to regularize and give ownership to the people. आता 2018च्यान ते चालू आशिल्ले हे करपाक, पूण ते मदीं कोविड आयले सो काम जावना ते. सो नाव दे आर गोइंग टू टेक दिस अप एंड वील ट्राय टू सी हाव बेस्ट टू सॉर्ट दिस आउट एज सून एज पॉसिबल. सो इन्स्ट्रक्शन्स गेल्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान सगळ्यांक की येजात तितले बेगीन आमी इशू, दीस इज अ लॉंग पेंडींग इशू म्हणून क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स हॅव gone from minister ki wo long pending issue and we would like to, his department would like to help the people. So minister has been very helpful. एकटा के चेंजेस बी करतले ते मागीर पयली आमकां नांवां तरी सारकी जावनी की कोण खरेंच आलवारा लँड होल्डर आसा, कोण एनक्रोचर्स आसा, कित्याक थोड्यांनी लँड विकून डबल एप्लिकेशन्स जाल्या. सो ते आमकां रेकॉर्ड पयलीं सारकें जावनी. मागीर अकॉर्डिंगली मिनिस्टर इज गिवन क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स दॅट वी आर गोइंग टू हेल्प द पीपल. पयलीं तांचो रेकॉर्ड सारको आसपाक जाय विच इज नॉट इन प्लेस. सो आमचे मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर वील वर्क ऑन इट. 70 मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर एंड ही वील सेग्रिगेट द केसीस बिकॉज देर आर लॉट ऑफ केसीस. तातूंत कितें व्हील्स विदीन व्हील्स आसता, कित्याक थोडे तातूंत एनक्रोचर्स आसा, हे आसा, ते सगळे डबल एप्लिकंट्स आसा, ते सगळे सारके सेग्रिगेट जावंक जाय. ते एकदां जालें की एक विकान ते परत मेळटले. वील हॅव अ रिव्यू मीटिंग विथ द कलेक्टर. आफ्टर दॅट इज सॉर्टेड आउट, ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज सेड आमी परत मेळया. सो आय थिंक विदीन 1 month वी वील बी एबल टू कम टू सम डिसिजन ऑफ हाव टू गो. जाल्यार रेव्हेन्यू आनी लेबर मिनिस्टर आंतासियो बाबूश मोन्सेरातान सांगले, अर्ज केल्ल्या लोकांक दिव्या राणेन आमदार ह्या नात्यान आलवारा जमनी दितले म्हण सांगले ते खरे, पूण त्यो क्लास 2 आसतल्यो. जश्यो मयेकारांक दिल्यात तसोच हो प्रकार हे हातूंतल्यान स्पश्ट जाता. अधिकार नाशिल्ल्यो जमनी. Divya Rani, she had called for a visit two months back. This is regarding as far as Alvara land is concerned in her constituency, hers and Vishwajit's constituency. This was a review meeting which that issue had been pending for quite some time. So what was the conclusion? No, it is regarding regularization of theirs and to get them the class 2 status. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. सबका साथ सबका विकास हे वाक्य आयकुपाक कितले बरें दिसता, पूण केपें मोरपिल्लाच्या काजवाड्या वयली शाळेची अवतिकाय पळयल्या उपरांत शिक्षण मळाचो विकास काय शिक्षणीक मळ मागास असो प्रश्न पडटा. 35 वर्सां जालीं भाड्याच्या एका कुडींत सरकारी मुळावी शाळा चलता.
शाळेत 50 माणकुली भुरगीं शिकतात. पूण कशी आनी कितें शिकतात ते ही शाळा पळयल्या उपरांत तुमीच थारावपाचें. पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट. आज जे भारत सरकार आसा जी 75 इयर्स सेलिब्रेट करतात, 75 इयर्साक जे फॅसिलिटी आसा, जे प्रोग्राम आसा हे करीत आसात. पूण ही 75 वर्स पूर्ण जाल जाल्यार सुद्दां आमी स्वतंत्र मेळना अशें आज जे काचूवाडो मोरपिल्ला हो जो गांव आसा ह्या गांवाक दिसता. कित्याक सरकार एज्युकेशना व्हडली व्हडली पॉलिसी काडटा. एज्युकेशना खातीर सरकार म्हणटा की आमी IIT हाडची, NIT हाडची, बिट्स पिलांनी सारखे प्रोजेक्ट हाडची म्हणून. पूण हे जे प्रोजेक्ट बिट्स पिलांनी या NIT IIT म्हणटा ती पळय हे भुरगे शिकतात, ह्या शाळेक शिकतात, हे भुरगे IIT आनी NIT पावतले काय कितें हें पळोवचें पडटलें. आज जी शाळा आसा ही भाड्याची शाळा आसा आनी सरकाराक ताकद ना की ही शाळा नवी बांदपाक. ही कोण तरी भाड्याची दिल्ली आनी लोकांनी कशी परिस्थिती जाला ती तेणी सांगले कडेन आसा. तेंचे एक अपील आसा जी राष्ट्रपती आमची द्रौपदी मुर्मू आसा हिणी लक्ष घालचें आनी तीच फुड्याक हे पावचे म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. आता पळोवया विकासाच्या राज्यांतली शाळा. वणटींक वेरो गेल्यात, फळाच्योय फळयो दिसतात. बाकडे वाकडे तिकडे, खेळपाक मळ ना. शाळेक राखणे वणत ग्रीन सेफ्टी नेटाची आनी शाळेत येवपा वचपाक वाट कवितेंतले तांबडे मातयेची. आनी ही मुळावी सरकारी शाळा आसा तरी खंय तर एक घराचे कुडीत. आनी ह्या 4 वणटी भितर भुरग्यांची बाई भुरग्यांचो फुडार आनी भविष्य घडोवपाची सर्कस करतली. 75 वर्साचे उदरगतीचो अभिमान फुडारी कसो कितें मिरयतात काय. बऱ्या वातावरणात ज्ञान मेळोवपाचो भुरग्यांक हक्क ना. आज दिलेच 5 वर्सां भाड्या म्हणून दिलेली. कितली वर्सां तू पळय शाळा जाता म्हणून पळय आतां कितले वर्स जागो दिल्लो आहा गव्हर्मेंट घेतला आहा तो जालो ना अजून. कित्याक लागून ग्रावंड ना, शिकपा सारकी मेळना, मिस्टेक ना काय. आनी हें बरें आसा वयर भुरग्यांक मागीर मॉडर्न पडपाचें जाला आतां पळय ते सारकें करपाक बांदूंक जाय म्हाका आतां. बांदूं हांवें तशें म्हूण शाळा जाता न्ही हांव बांदतो म्हूण पळयता. शाळा जालना पळय तुमगेली तुम्ही दिल्ली आणि बेंच पळय आनी बेंच दवरल्यात ते पळयात. जर केन्ना भुरगीं वयर चडली तेजेर वयर चडली जाल्यार ती सकयल पडटली आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो, कोणाच्यान घेवपाक जावपाना. हांव PTA अध्यक्ष म्हणून रिक्वेस्ट करता की मार्क्स पळोवचे, बोर्डा पळोवचे, सगळें पळोवचे आनी मार्क्स एक शाळा करून दिवची. बोर्ड पडलो जाल्यार भुरग्यांचेर पडपाना. बोर्ड पडलो जाल्यार परतून पडलो जाल्यार भुरग्यांचेर पडटलो आनी आमकां आमची भुरगीं ना जातली. मातशी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयात आनी वर पळयात. मातशी हे वाशे सगळे मोडून पडल्यात, सकयल पडपाक जाला. जी आई आसा तिगे कोण ना, एकटो चड आसा आनी ती काय करपाक शकना, रिपेर करपाक शकना, काय करपाक शकना. हो रूम आसा, हो भितरलो रूम आसा आनी हातूंत भितर आमकां काय एक्टिविटी करपाक मेळना, कांयच करपाक मेळना. सगळ्यांक हे ह्या जाग्यार एक्टिविटी कितें करून बसप कशें, भुरग्यांनी बसप आनी चिकलां डेली आमकां कपडे धुवपाक पडटा. हे आसा हे आमची शाळा पळयात बोर्ड कशें दवरल्यात आनी चार्ट सगळें हे लावप ते लावपाक जागत ना. कितें वयर पळयात सगळें आतां एक वासी म्हणून पडटा जाल्यार भुरग्यांक पळय लायट नासलेली, फॅन नासलो, काय नासले आनी भुरग्यांच्या शिकपाक जायना. सामकी त्रास जाता भुरग्यांक. कितें खेळपा जालें खेळपाकूय मेळना. आमी सरस्वती करता, सरस्वतीक आमकां भुरग्यांक जावं आमकां येवन कितें प्रोग्राम करता म्हळ्यार आमकां कांयच करपाक मेळना. आमगे 19 डिसेंबर जाता, 26 जानेवारी जाता, सगळी सण हे जाता पळय. पूण आमकां तें करपाकूच मेळना. कितें हांव फंक्शन करपाक करता खंयच्या दिसाक, पूण आमकां तें करपाकूच मेळना. भुरग्यांचे तर अशें निवळून जर पळय जाल्यार ती भुरगीं मागीर कोणाक ना जातली, सरकाराक कोणाक ना जावपाना, आमकांच ना जातली. इतले वर्स आमी त्रास करून भुरग्यां पळय शाळेंत घालता आनी भुरग्यांक सारकें शिकोवपा खातीर हांव मोंग घालता. म्हणटकीर ते कोणूच तर हें घेतना जाल्यार आमी कितें करतलीं. भुरग्यांक आतां खंय जाल्यार घालचें पडना भायर. सर गव्हर्मेंट रिस्क घेतना जाल्यार आमकां खंय जाल्यार भायर घालचें पडटा शाळेंतून. गोवा 360 खातीर पिल्ला साकून रमेश नायक रावत. नेत्रावळी वाठारांत काल एका बायलेची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली. तिची वळख मेळिना. केन्ना बेपत्ता जाल्ली हेंवूय स्पश्ट जावंक ना. अशें आसलें तरी हे बायलेचो खून केला आसूं येता असो दुबाव आसा. पोस्टमार्टमाच्या निकालांतल्यान तिचो गळो दामून तिका मारल्या अशें मुखार आयलां.
तशेंच तिचो खून करतना ती बायल गुरवार आशिल्ली अशेंय कळटा. पोलिसांनी खून प्रकरण नोंद करून चौकशी सुरू केल्या. पळयात विस्तारान. गेल्ली 6 तारखेक एक बॉडी जी आसा ही केपें पुलिसांक आम्या घाट नेत्रावळी ह्या जाग्यार मेळ्ळी आनी ही एक जी बॉडी मेळ्ळी ही एक प्लास्टीक पिशव्यां घालून आसली आनीक ही कोण तरी इन्फॉर्मेशन पुलिसे दितरे जे केपें पुलीस आसात ही जी एरिया आसा ही थोडी एरिया आसा नेतोल्लेची ही केपें पुलिसाच्या ज्युरिडिक्शनां येता आनीक ही म्हायती जेन्ना केपें पुलिसांक मेळ्ळी त्या टायमार पुलिसेनी रोखडेच वचून पंचनाम केलो आनी ती बॉडी तेणी पोस्टमार्टमाक धाडली आनी जेन्ना पोस्टमार्टम तेचो काल जालो आनीक काल जातरेक पोस्टमार्टमांतल्यान असो रिपोर्ट येयल्ले कडेन आसा की ही जी आसा ही एक लेडी आसा आनी हेची एज जी आसा ही 14 ते 22 वर्सांची हे भुरगी आसा आनीक हे एक क्ल्यू मेळ्ळे कडेन आसा तांकां की हे प्रेग्नेंट आसले म्हणून पूण आतां जे केपें पुलीस आसात हे तपास करीत आसात. आज आमी जेन्ना बायलांचो एक कोण आवडा वेग आसा मेळ्ळे तिणें हेचेर उजवाड घातला आनी त्याच बरोबर आमी एसपीक मेळ्ळे आनी एसपीन आमकां सांगले कडेन आसा की आमी एक स्पेशल टीम काडले कडेन आसा आनी ताका एसडीपीओ जो आसा हो केपेचो लीड करतलो आनी तेच बरोबर आनी जायते जे 2 PI जे आसात हेय लीड करतले आनी एक टीम काडून ही आमी खंय कोण एक्सपॉन्डिंग आसा खंय रिपोर्ट आसा ही पळोवपाक पडटलें पूण ही जी म्हायती मेळ्ळी त्या कोताक की ही जी खून जाल्ला ही मर्डर म्हणटे की केपें पुलिसांक भेटिस्ताद केले कडेन आसा आनी आतां आमकां एसपीन सांगले कडेन आसा आनी त्या प्रमाणे तांचो जो इन्व्हेस्टिगेशन हें चालू आसा. आतां पळोवया केपें पुलीस कशें करून ह्या एक्युजाक धरतात आनी हे कितले एक्यूज आसता म्हणून तेंय खबर ना. 6 तारीख को हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि किसी तरह की एक स्केलेटन जो है वो नेत्रावली जो कैफे के एरिया में पड़ता है रोड से थोड़ा अंदर जंगल की तरफ वहाँ पर एक किसी जो प्लास्टिक का शैक होता बड़ा उसमें मिला है. जब उसकी तफ्तीश करी उसको बाद में हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो उससे ये पता लगा है कि जो वो स्केलेटन था वो किसी महिला का था. उसकी उम्र करीबन 14 से 22 साल के आसपास ही है जैसा कि डॉक्टर्स ने पीएम में बताया है और स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स के उसमें आ रहे हैं इनपुट्स. उसके तहत हमने कैफे पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का केस दर्ज किया है अगेंस्ट सम अननोन पर्सन और इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है. वो प्रेग्नेंट थी क्या है? जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें कुछ थोड़ा बहुत इंडिकेशन है लेकिन हमारे पास अभी वो क्लियरिटी के साथ नहीं आई है. तो एज एंड व्हेन वी रिसीव द पोस्टमार्टम रिपोर्ट वी विल बी वेरी क्लियर ऑन दैट थिंग. म्हाका तरी दिसता तो मर्डर म्हणून इन्वेस्टिगेट करचो आनी ह्यो बॉडीज पण मेळटा न्ही खंय खंय बायलांची हाडां मेळटात बायलांच्यो डेड बॉडीज मेळटात. सिद्धीची डेड बॉडी मेळ्ळी ते इग्नोर केलें जाल्यार आमी आनीक एक सिरियल किलर तयार करता अशें दिसता. हांवें आयकलां तितूंतल्यान ती प्रेग्नंट आशिल्ली आनी तिका कोणें तरी मारपा जाय सगळें लिपोवपाक आपणें केला तें वायट करणी केल्या ती लिपोवपाक अशें दिसता म्हाका. म्हणून ती no way they should think of it as suicide. It should be investigated as women are going to be safe in Goa. They have to be investigated as murder first, then rule out. But don't start by saying it's not a murder. मॅडम अशें दिसता की तिका कापून भितर घातला पोतयां घालून उडयला अशें दिसता म्हाका. म्हणजे ते कित्याक मारना तें हांव सांगपाक शकना. गोवा 3 स्टेटा खातीर केपी साकून रमेश नायक राव. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज चडांत चड गुन्यांव भायले लोक करतात. हे आमच्या सीएमाचेच स्टेटमेंट. गोंया भायल्या लोकांक जर पोलीस केले जाल्यार गोंय कितलें सुरक्षीत उरतलें? भाजप सरकाराचे भायले पोलीस गोंयकारांक कशे राखतले? आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परबाचे हे प्रश्न. भायल्याक नोकऱ्यो दिवन गोंयकारांक वेटिंग लिस्टार दवरल्यात ताचे लिस्टय ताणें मिडिया मुखार दवरलें. कॉन्स्टेबलाच्या नोकऱ्यांतली निवड घेवन आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परबान भाजपा सरकाराक उजरावन काडला. 340 जाणांक कॉन्स्टेबलाच्या पोस्टा खातीर वेंचून काडल्यात. तातूंतले 105 खंय बिगर गोंयकार. मनोज सांगता 85 जाण वेटिंग लिस्टार आसात ते गोंयकार. तांकां ह्यो नोकऱ्यो कित्याक दिल्यो ना? आरजीपीचो प्रस्न. फाटीची लिस्ट आवट जाली पोलीस कॉन्स्टेबल जे इलेक्शना पयलीं जे जॉब्स येयले
हे पुलीस कॉन्स्टेबलाची जी भरती जाली ते भरतेन जेन्ना नांवां आवट जाली ती लिस्ट आवट जाली तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक एक्चुअली शॉक बसलो. ती नांवां जेन्ना आमी वाचली तेन्ना आमकांय शॉक जालो की इतली पर्संटेज हे जे नॉन कोगोज आसा जे पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजीन ना तांकां एक जॉब कशें मेळ्ळे. हो सरकार सदांच गोंयकारांक जॉब दितलो, गोंयकारांक लागून आमी डेव्हलपमेंट करता, गोंयकारांक लागून आमी रिक्रुटमेंट करता म्हणून आश्वासनां दीत आसता, भाशणां दीत आसता. पूण फायनली जेन्ना जॉब येतात, जॉब रिक्रुटमेंट जाता तेन्ना गोंयकारांक जॉबूच नासता. अशीच जेन्ना ही कॅन्डिडेटाची जेन्ना लिस्ट आवट जाली तेन्ना मेल कॅन्डिडेट जे आसा अनरिजर्व कॅटेगरी तितून ऑलमोस्ट 340 जाण भितर सिलेक्ट जाला. 340 ते 340 आमी जेन्ना नांवां मेजपाक लागले, आमी नांवां मार्क करपाक लागले तेन्ना अरावंड 100+ म्हणजे ऑलमोस्ट आमकां 105 नांवां 105 ही नांवां आमकां नॉन गोवन्साची मेळ्ळी. सो हो सरकार कोगो बीन हाडूंक सोदिना, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो डिफायन करूंक सोदिना. तेजे रिजन आयज सगळ्या गोंयकारांक कळपाक जाय. आयज जे मायग्रंट्सांची जी पॉकेट्स करून दवरला वोट बँक, ते वोट बँकाक प्लीज करपाक हे जॉब तांकां हे सगळे मिनिस्टर काडून दितात. वेटिंग लिस्टान जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम भितर गोंयकार. आता तुम्ही ऑलमोस्ट वेटिंग लिस्ट जी आसा हे वेटिंग लिस्टान 85 नांवां वेटिंग लिस्टाचेर आसा जाल्यार ही मॅक्झिमम जी गोंयकारांची नांवां आसा वेटिंग लिस्टाचेर ती नांवां थंय कित्याक येवंक ना. जांकां आयज कॉन्स्टेबल केले ते फाल्यां सब इन्स्पेक्टर वा इन्स्पेक्टर जातले. ते गोंयकारांक राखतले काय आपल्या लोकांक असो प्रश्न मनोजाक पडला. ते भायर ताणें मोपा निर्माण जाल्ल्या रोजगाराचोय नियाळ घेतलो. आयकात. सो ह्या लेवलचे राजकारण जे चल्लां आमच्या गोंयकारांचें आमचें अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी, आमचो रायट काडून भायल्या लोकांक विकपाक, हेकाच लागून आमी कोगो बील डिमांड करता. आनी हेच कारणाक लागून हे जॉब भायल्या लोकांक विकपाक जाय, तांकां दिवपाक जाय, वोट बँक क्रिएट करपाक जाय म्हणून ह्या बीजेपी सरकाराक कोगो बील हें जाल्लें नाका. आमी म्हणटा तुमकां कोगो बील जर मान्य ना, तुमकां कोगो बील आमी इंट्रोड्यूस केला म्हणून तुमकां जर ते हाडपाचें ना जाल्यार हे गोंयकारांक जेन्ना जॉब दिवपाक जाय आसले तेन्ना तरी तुमी क्रायटेरिया आसा ते चेंज करपाक जाय आसले. आयज मॅक्झिमम क्रायम्स हे भायले लोक करतात, मॅक्झिमम क्रायम्स हे आउटसायडर करता म्हणून सीएमान स्टेटमेंट दिला. जेन्ना ह्या आउटसायडरांतल्या बस्तींतल्याच लोकांक जर पोलीस करता आमी, त्याच लोकांच्या हातीन जर आमी लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपाचें काम दिता जाल्यार ते कितले पर्यंत ते सांबाळपाक शकता व्हडलो क्वेश्चन मार्क. ज्या बस्तींतल्यान, ज्या इलिगल बस्तींतल्यान कोण पुलीस कॉन्स्टेबल जातलो ना, PSI जातलो ना, फाल्यां PI जातलो, फाल्यां तो आपली बस्ती प्रोटेक्ट करपाक काम करतलो काय गोंयकारांक लागून काम करतलो. जेन्ना आमी मोपाचे घेवन बसले तेन्ना मोपाचे जेन्ना एलेक्यू जेन्ना घातलेलो मायकल लोबोन तेजेर ऑलमोस्ट 5000+ हे मायग्रंट भितर टोटल कामाक आसा म्हणून एम्प्लॉई हा म्हणून थंयसर आवट जाल्ले. भितर कन्स्ट्रक्शनाचे सीएमान काल कन्स्ट्रक्शन मेन्शन केले म्हणून भितर फक्त 355 गोंयकार म्हणून दिला, गोवन म्हणून दिला. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. म्हयन्या भितर लीज मेकळे करात असो आदेश सरकारान आदल्या खंड लीज धारकांक 4 मेक दिल्लो. पूण ह्या आदेशाक आदल्या खंड लीज धारकांनी आव्हान दिल्लें. तांची रीट याचिका हायकोर्टान आयज भायर आयली. गोंय सरकारान लिजांक दिल्ल्यो खणी परत मेळोवपाच्या हेतान 4 मेक हो आदेश काडिल्लो. सुप्रीम कोर्टाची तशी सरकाराक खाशेली सुचोवणी आसली. गोवा 365 ब्युरो. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 11 ऑक्टोबराक फिफाक सुरवात जावपाची आसा. सर्तीची चडशी तयारी जाल्या. राज्य विश्वचषक होस्ट करपाचो तयारेत आसा. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. खंयचोय फुटबॉल मोगी वा विद्यार्थी पास मेळोवपा पासून वंचीत उरचो ना अशें आश्वासन ताणें दिलें. कितलोसोच तेंप बंद पडून आशिल्ले वेळींतले खेळा संकूल 10 नोव्हेंबर मेरेन सुरू जातलें अशेंय गोविंदान सांगलें. पळयात. आतां तुमकां आमी दाखयतात की हो जो व्हायट एलिफंट म्हणटात हो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक आज खंय तरी जाग येयली. आनीक जो वेळेचो MLA जो आसा क्रूज सिल्वा हेणे खंय तरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो गोविंद गावडे आसा हेची कानाचेर गोश्ट घालून आज हांगा मिनिस्टरान व्हिजीट दिले कडेन आसा. आनी तो सुद्दां अजाप जालो की
जवळ जवळ 12 वर्सां हो कॉम्प्लेक्स जावन असं कित्याक उरला 10 ते 12 वर्सां. आज तेणें डायरेक्शन दिले कडेन आसा आपल्या डिपार्टमेंटाक की हो ऑक्टोबराच्या 25 ते नोव्हेंबराच्या 10 तारीख म्हणल्यार आपल्या हो कंप्लीट करून जाय आनी त्याचे मदीं आपूण केन्नाय इनॉग्रेशन करतलो. आतां तुमी जाणात की फिफा वर्ल्ड कप चालू जावपाचें आसा आनी ह्या फिफा वर्ल्ड कपाक ह्याच्या निमत्यान हो तेन्नाचे जो मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टरान हो प्रपोजल जो आसा तो घालून घेतलो, पूण काही योगायोगान हो जालना आनी हेजें काम अशेंच उरलें. आतां जो आतांचो जो मिनिस्टर आसा हेणें सांगला की आपूण बेगीच्या बेगीन हो करून दिता म्हणून. फिफा वर्ल्ड कपाची जय्यत तयारी सुरू आसा. म्हजो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेर्स, त्याच प्रमाणे SAG आणि फिफा लोकल्स ह्या सगळ्यांच्या जोड पालवान आमचो PGN जो स्टेडियम जो आसा फातोर्डाचो तो पहिली मॅच होस्ट करपा खातीर दॅट इज ऑन 11th of October आमी रेडी आसात विथ ऑल द बेजीक फॅसिलिटी अँड विथ ऑल द इन्फ्रास्ट्रक्चर. एक खोशेची आणि अभिमानाची गोष्ट म्हणल्यारूच भारतांत भितर पयलेच फावटी हायब्रीड पीच आज जोमान काम सुरू आसा. By today evening, it will get completed. Today, I am giving assurance to all the Velim and the surrounding villagers that I am going to inaugurate this complex by 25th to 10th of November. I have already given directions to my director and the engineers to take care the touch up and the cutting of grass and all that. And meantime, we are going to discuss with the Honorable MLA and we will finalize the date. But it will be inaugurated before 10th of November. That is an assurance to the villagers of this Velim constituency. देव बरें करूं म्हणटा तो मिनिस्टराक, स्पोर्ट्स मिनिस्टराक, कित्याक तो आतां हें जाणा वर्ल्ड कप आनी वुमन्स अंडर 17 सामको बिजी आहा. तरी आसतना म्हजो कॉन्स्टिट्युएन्सीक विजीट केलें आनी ताणें म्हाका एश्युरन्स दिलें फाटल्या असेंब्ली सेशनाक. हांव काल जाणटा देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज इतले अश्युरन्स म्हाका दिलो बाय November 10th हेजो इनॉग्रेशन जातलें. तेजे भाशेन हेजो सेकंड फेज कितें आहा ती आमी सेकंड फेजूय प्लॅन करतले आनी खंयच्याय वस्तू पयल्यो घेवपाक जाय त्यो आमी डिसायड करतले आनी तेंय काम चालू जातलें हेंय म्हाका गॅरंटी आहा. गोवा 360 खातीर वेळ सकयल रमेश नायक रावत. 10 तारीख मेरेन उत्तर गोंयांतल्या कांय वाठारांनी गडगड अणभवपाक मेळटलो, जाल्यार दक्षिण गोंयांत सोमार मेरेन वादळी वातावरणांत उणाव जातलो. फिफा सप्तकांत हवामान नितळ उरपाची शक्यताय आसली तरी अचकीत वाडपी व्हडल्या पावसान विश्वचषक खेळाचेर परिणाम जावं येता. फाटल्या 2 सप्तकांत दाटिल्ली कुपां शेनवार मेरेन नितळ जावन उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी व्हडलो पावस पडूं येता. हेर वाठारांनी मातसोसो पावस शिरशिरू येता. चडावत तापमान 30 डिग्री जावपाचें आसलें तरी सद्याच्या हवामानाच्या अदमासा प्रमाण थंडसाण अणभवपाक मेळटली. शेनवारा बोट धन्याक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 10 तारखे मेरेन गडगड, फुडल्या 48 वरांक मळबांत कुपां. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.